कार्मेल किरण मीडियाच्या वीक्षकांनो तुमका प्रणाम। पापा फ्रांसिसाच्या मरणा उपरांत ताचे विशयंत ताच्या मरणाक लगती संप्रदाय विशयंत आणि पवित्र सभेच्या थोड्या आचरणा विशयंत आम्ही हांगसर जायती समजुनी जोडचे प्रयत्न करते आसां। या दिशेने व्हिडिओ करते आसां, तुमका समजूनी दिते आसां, मात्र नाही आम्ही जाऊन समजूनी जडते आसां। अशें आसता आनी एक विषय आज तुमचे मुखार प्रस्तुत करूंक आशेता। भारताक पापा येवंक आशिल्लो, तो मात्र आशिल्लो नाही, आम्ही ताका हांगसर स्वागत करच्याक आशेवन रावुल्ल्या आणि हाच्या मध्ये जायते पोटी सामाजिक जाळी जाग्यार व्हॉट्सअपार पापा येता या दिसा येता त्या दिसा येता म्हणून जायत्यो खबरोय आशार पाशार जाल्ल्यो। तर पापा भारताक येवंक आशेतालो आणि आम्ही ताका पळोवच्याक आशेतल्या, पूण कित्याक हे सोपान आदुरेंच उरले वा भारताक येवंक आशिल्ल्या पापाक कोणे आडायलो, ह्या विषयी आज आम्ही समजूंक प्रयत्न करूया। पास्काच्या सोमारा सकाळी अंतरलेल्या पापा फ्रांसिसामध्ये आणि भारत देशामध्ये बरी साळावळ आसली। भारतांतली क्रिस्तव मात्र नाही, तोय भारतीयांचो म्हळ्यार आमाचो मेस्तांचो मोग करता। पापाच्या मरणातय भारताच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आणि हेर जायत्या मुखेल्यांनी दुःख उसारला। पापाच्या मरणातय आपणाक दुःख जाला। दयाळाई, खलतेपण आणि आत्मिक धैर्याक पापा एक जिवंत निदर्शन जावन अमर जाला म्हणून आमच्या प्रधानमंत्रीन दुःखा संदेश धाडला। या संगता पापाच्या मरणाक दुःख सुचावन 3 दिसांचे शोकाचरण परगटला। एप्रिलच्या 20 आणि 20 तारीखेर, तशेंच ताच्या निकेपाच्या दिसा म्हणजे एप्रिलच्या 20 तारीखेर असे 3 दिसांचे शोकाचरण आमच्या भारत देशांती परगटला आणि या वेळार आमच्या देशाचो बावटो अर्ध्याक देवयता। पापा कशे एक धार्मिक मुखेली तशे वातिकान म्हणल्या संवसारांतल्या ल्हान देशाचो राईवय ते आम्ही उडासाक दवरचे। वातिकान एक राष्ट्र आणि त्या राष्ट्राचो मुखेली आम्ही म्हणूयात प्रेसिडेंट वा प्राइम मिनिस्टर आमचो पापा जावन आसा। भारताक आणि पापा फ्रांसिसाक एक विशेष संबंध आसलो। थोडी कारणां हांव तुमचे मुखार दवरता। पहिले, पापा फ्रांसिसान पापा जावन विंचून आयिल्ले उपरांत, तो पापा जावन विंचून आयिल्लो 2013 इसवेच्या मार्च 13 तारीखेर, त्या उपरांत सगळ्या संवसारभर विस्तारलेल्या 1.4 बिलियन क्रिस्तवांचेर अधिकार चलोवच्याक आदार दिवचे ते ताणे 5 जाणां कार्डिनलांक विंचल्ले। हाका काउन्सिल ऑफ कार्डिनल्स म्हणून आपयता। सगळ्या संवसाराच्या क्रिस्तवांविषयी तांच्या समस्या विषयी पापाकडे जायना, त्या देखून ताका समजून दिवचे खातीर आणि मात्र नाही, तो पवित्र सभेक घेवचे ते निर्धार सांगाता बसून उलोवन भासाभास चलोवन सगळ्यांक बऱ्याक पडचे तसले निर्धार घेवचे ते आधार जावचे खातीर हे काउन्सिल ऑफ कार्डिनल्स ताणे रचल्ले जावन आसा। आणि या 5 जाणां कार्डिनला पैकी आमच्या एका कार्डिनलाक अवकाश दिल्लो, तो जावन आसा मुंबईचो आदलो आर्चबिस्प ऑस्वर्ड कार्डिनल ग्रेशियस। पळया, हे पापान आमकां दिल्ले एक व्हड बेसांव आणि पापा आणि आमच्या भारत देशामध्ये आसलो तो संबंध। दुसरे, पापान भारताच्या 6 जाणां भाग्यवंताक शांतीपणाक उबारला। थोडी नावां तुमचे मुखार दवरता। 2014 इसवेच्या नोव्हेंबर 23 तारीखेर केरळाच्या कुरियाकोस एलियास चावरा आणि
युफ्रेजिया इल्युतिंगळ हांका सांतीपणाचो कुरो दिलो. दोगांय केरळाचे. 2015 इसवेच्या जानेवारी 14 वेळ गोंयान जुल्मून आमच्या कॅनरांत मिसांव वावूर करण उपरांत श्रीलंकाक वचून मार्तीर मेल्ल्या जोझफ वासाक वा जुझेवासाक ताणे सांत केलो. आमच्या मुडीपुंतू ताचे एक पुणशेत आसा ते आमकां कळीत आसा. तिसरे 2015 इसवेंत सप्टेंबर 14 वेळ पापा फ्रांसिसान सगळ्या संवसारान मदर म्हणून आपोवची तशें जीवी सांतीन म्हूण नांवाडलेल्या कोलकात्याच्या मदर तेरेजा हिका सांतीन म्हूण पासार. ती मुळान भारताची न्हय तरी तिचे मिसांव आनी मरण याच आमच्या मातयेंत जाल्ले. 2019 इसवेच्या ऑक्टोबर 13 तारखेर केरळाच्या मारियम थ्रेसिया हिका सांतीपणाक उबारले. तर 2022 इसवेच्या मेच्या 15 वेर 18व्या शेकड्याच्या पहिले हिंदू जावन आसून उपरांत क्रिस्तांव जावन मार्तीर मेल्ल्या देव सहायम पिल्ले हाका सांतीपणाचो कुरो दिलो. हो भारताचो पयलो लायक सांत. आनी एक संतोषाची गजाल म्हळ्यार पापा फ्रांसिसान केरळाच्या 51 वर्सां प्रायेच्या फादर जॉर्ज जेकब कोवक्काड हाका आदल्या वर्सा म्हळ्यार 2024 या वर्साच्या डिसेंबराच्या 7 तारखेर कार्दिनल जावन नेमलो. आता पळया सत्ताव बिस्पांक कार्दिनल जावन विंचतात, पूण जॉर्ज एक सादो याजक जावन आसतनाच पापान ताका कार्दिनल जावन विंचलो. हो 2020 वर्सांत हांव पापाची अंतरराष्ट्रीय पयना आयोजन करतलो. म्हळ्यार पापान भायल्या गावाक वेता आसतना जायती तयारी करूंक आसा आनी असल्या तयारेंत हो फादर जॉर्ज मेतेर आसलो आनी ती पयना तो आयोजन करतलो. ताका कार्दिनल केलो मात्र न्ही, याच जानेरांत ताका अंतरधर्मीय संवाद या डिकास्ट्रीचो प्रिफेक्ट जावन नेमलो. पळया आमचो भारत देश घेतलो जाल्यार थंयसर फायनान्स मिनिस्टर आसा, होम मिनिस्टर म्हूण आसा, अशें दुसरे मिनिस्टर्स म्हूण आसात आनी तांची जबाबदारी आसा. तशेंच वातिकनाक आमी गेल्या जाल्यार थंयसर डिकास्ट्री म्हणटात, म्हळ्यार विविध मंत्री लेखार थंयसर सेवा दिते आसात आनी तातूंत एक विभाग आसा अंतरधर्मीय संवाद, इंटर रिलिजियस डायलॉग. आनी हासो मुखेली वा मंत्री म्हणून आमच्या भाषेंत आमी म्हणयेत तो जावन आसा आता कार्दिनल जॉर्ज कोवक्काड. या सर्व संतोषाच्या गजालीमध्ये बेजारायेची एक गजाल आसा. ती कितें म्हळ्यार भारताक पापान भेट दिवचे विशीं देखिल्लें सोपान आदुळें जावन उरलें. 2021 या इसवेंत भारताचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन पापाक भारताक भेट दिवंक आपोवणें दिल्लें आनी पापान तें मानून घेतलें. पापान मोन केल्ले बरी उठोवन खंयच्याय राष्ट्राची भेट करूंक जायना, तें आमी मोतीन दवरिचें. तो वातिकन म्हणल्या एका देशाचो राय वा प्रेसिडेंट आनी ताका आनी एका राष्ट्राच्या मुखेल्यान आपयल्यार मात्र वचोंक जाता. आनी ताणें एक भेट करता म्हणटना ताका तितलीच तयारी जावंक आसा, सिक्युरिटी जावंक आसा, अशें जायते प्रोटोकॉल्स पाळूंक आसात. 2024 इसवेच्या जुनांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 या संमेलना खातीर इटली गेल्ले वेळार ताणें पापाची भेट केली आनी भारताक येवच्याक परत्यान आपोवणें दिलें. युनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मायनॉरिटी अफेअर्स केंद्र सरकाराचो एक मंत्री जॉर्ज कुरियन हाणें 2024 इसवेच्या डिसेंबरांत एक उतर सांगलेलें आसा. तो म्हणटा 2025 वर्स म्हणजे हे वर्स
जुबलेवाचे वर्स जावन आसता पापा वातिकनांत एक ना एक कामांत व्यस्त आसतलो, पूण जुबलेव जाल्लेंच तो खंडीत जावन भारताक येतलो. पूण तसलो दीस उदेवचे पयलेंच पापान पास्काच्या सोमारा सर्गांत येवशी पयन केले. पापाक भारताक येवंक वर्ते मोन असले तरी हांगाच्या सरकारान ताका बागेल उक्तें करूंक ना. भारताचो लोक ताचे बेटेक राखतालो गी तशेंच पापाय हांगा येवंक राखो नासलो म्हणटा दिल्लीचो आर्च बिस्प अनिल कुटो. 5 वर्सां आदी पापाक भेटिल्ले वेळार आदलिमिना त्या एका बेटे खातीर तो वातिकना गेल्ल्या वेळार हांव तुमच्या सरकाराचे बागेल बोडे येते आसा, पूण ते उक्ते करते नांत म्हूण पापान सांगिल्ल्याचो आर्च बिस्प उडास काडी लागलो. वय आज देवान ताका सर्गींचे बागेल उक्तें केला आनी सर्गींत तावन तो आमच्या देशा खातीर मागतलो आनी मागून धाडतलो म्हणून आर्च बिस्प अनिल कुटो म्हणालो. आता पापा फ्रांसिस भारताक येवंक आशेतालो पूण येवंक जालो ना. ताचे पयलें ताणें सर्गात येवशी पयन केलें. तर हाच्या पयलें भारताक खंयचेय पापा आयल्यात गी. भारताक भेट दिल्लो पयलो पापा म्हळ्यार पापा पॉल चौथो. ताणें 1974 इसवेन 1964 मुंबईक भेट केली. पापा जुआंव पॉल दुसऱ्यान 2 फावटी भारताक भेट दिल्ली आसा. पयले फावटी 1986 इसवेंत आनी दुसरें 1999 इसवेच्या नोव्हेंबरांत. तुमकां कळीत आसा तो आमच्या बोजपेकी आयिल्लो आसा. भारताक भेट दिल्लो निमानो पापा म्हळ्यार पापा जुआंव पॉल दुसरो. ताचे उपरांत कोणी हांगासर येवंक नात. दुसरे फावटी भारताक आयिल्ल्या वेळार दिल्लींत ताणें आसियांत पवित्र सभा चर्च इन एशिया म्हणलें एक पापाल दस्तावेज प्रगट केल्लें आसा. अशें पापा फ्रांसिस आनी भारत देशामध्ये लागशिल्लो संबंध आसलो. मात्र ताणें भारताच्या भाग्यवंतांक सांत आनी सांतीण म्हूण पासारला. मात्र सगळ्या पवित्र सभेचो अधिकार चलोवचे ते वा फुडारपण दिवचे ते आमच्या एका कार्दिनालाक ताणें वांटो केल्लो आसा. भारताक येवंक आशिल्लो पूण येवंक जावना. पूण खंडीत जावन आर्च बिस्प अनिल कुटोन सांगचे प्रमाणे भारता खातीर तो देवा लागीं मागोवन बेसावां धाडटलो. ह्या एका बरवशाच्या उतरान हो व्हिडिओ आमी आखेर करते आसा. तुमचो अनुभव पापा फ्रांसिसा विशयंत कमेंट बॉक्सांत तिळसिया. मात्र हो व्हिडिओ तुमकां आदार असो जालो जाल्यार तुमकां कांयल्लें सडीत शिकोवंक मेळ्ळें जाल्यार लायक करा. मात्र तुमी जोडलेली जाणवाय हेरांक वांटून घेया, फॉरवर्ड करा आनी अशें पापा विशयंत ताच्या मरणा विशयंत आनी हेर जायत्यो संगती हेरांकय कळचे बरे पळया. तर मुखल्या व्हिडिओंत हेर वा आनी थोडे विशय घेवन तुमचे मुखार आमी येता. तवळ मसोर पळयत रावा कार्मेल किरण मिडिया. देव बरें करूं. मोग आसूं.